ते पुर्वज मेले, आजे पणजे मेले, जेणे घाम त्रास काडले ते गेले. आतांच्या भुरग्यांनी काय पडना, कित्याक आतांच्या भुरग्यांनी आपलो घाम गळोना थंय, तेणी आपले कसले त्रास काडले ना म्हूण तांकां तें म्हत्व ना. आनी कुटुंब वाडल्या, झगडपाकच उरल्या. सगळी एक कुणगी आसा ते झगडटा सगळे हो बदल तो बदल म्हणून ते पाडाक उरता. म्हणून ताका लागून ती झगडी जावची म्हणून हांवें मुनकार पुरूश संघटना 1911 केल्ली. आनी जेन्ना हो पळोवंक कायदो कशें ते जमीन जो कायदो 1980 हांगा कोर्टान गोंयच्या तेन्ना हायकोर्ट नाशिल्लो, सेशन आसलो म्युनिसिपल, त्या कोर्टान हो भायर पडलो. सुप्रीम कोर्ट आमी 1980 गेले. एक वाटे सरकार आनी एक वाटे मुनकार पुरूश संघटना त्या व्यक्तीची वयचे पळय जो व्यक्तीची केस आमी थंय व्हेली, जेजी नांवान ती केस भायर उडयली. आनी तेजे नंतर ती केस 1980 आनी 1990 तेजो निकाल लागलो कोणाची फावोर. कायदो तसो उरलो, कायदो आजुनूय जिवंत आसा, फक्त देंवोन घेवन जावपाचें आसा. पूण ह्या सरकारान आतां तें काडलां आनी सिवील कोर्टान घातलां. सिवील कोर्टान वचून तूं कूळ म्हणून तूं डिक्लेअर करून घेवपा जाय. कूळ म्हणून काड न्हू, कूळ म्हणून काड मामदार कडेन कूळ म्हणून जाल्यार हें कूळ म्हणून थंय डिक्लेअर करून घेवपा जाय. आनी मागीर तुका कोळ कायद्यान कितें दर आहा ते धरीन ती जमीन विकती घेवपाक. पूण हें तशें नाशिल्लें पयलीं. कशें ताजें डीम्ड ओनर मालक जालो तो, फक्त मामदार अर्ज करून ती जमनी घेवपाक जाय. पूण हें कित्याक उरलें आतां आमी लोक उलयतात कित्याक लागून उरलें? हें गोंयचे पॉलिटिशियन हांकां फेवरेबल ना. चडशे जमीनदारच आशिल्ले चड लोक, थोडे लोक झगडटाले. तुगेलो जयगिरी शिरोडकर, तुगेलो दत्तराम चोपडेकर, तो आमचो आसपुनाचे आसरेकर, तुगेलो विनायक चोडणकर, अशें मागीर नारायण नायक सुतन सैनीक, हे झगडले ते काळार ते कायदे जावचे म्हणून त्या वेळार पळय हे कायदे जावचे आनी तांकां ते मेळचे म्हणून. पूण आतांची पिळगी ते पडून गेली ना. आतांचे राजकीय लोकांक नखरे करता फक्त, नाजाल्यार विधानसभे एकमतान पास करताले. एकमतान 40 आमदारांनी विरोध केलो ना. म्हणून हेका लागून हें ते पास जालें. आनी आतां कोर्टान ते आसा सिद्ध करून खूब त्रास जातले. एडवोकेट तांकां एडवोकेट हें करपाक त्रास जातले. तांकां पयशे तेंचे कडेन आसपाचे ना, पण ते डिक्लेअर करून घेवपाक. आनी तेंचे भितर खुबशीं कुटुंब वाडलां आनी कोणाक पडून गेलो ना. पूण तांकां तर अभिमान स्वाभिमान आसा जाल्यार तेणी आजून ते मुनकार हितून गुलामी मुक्त जावचे. आनी ते पोटाचो प्रश्न जो आसा ते हाजे पर्यंत काडून ते रक्ताचो घाम घडयता तितूंतल्यान मुक्त जावचे.